तीग जाण were very seriously injured. As per information, all have been shifted to GMC. भितर दोग जाणांचे चान्सीस अशें डॉक्टरांनी आमकां सांगले की तेजे खूब कमी चान्सीस आसात आनी कॉज ऑफ इन्सिडंट कितें तो आमकां खबर ना. म्हणल्यार टायमार मातशें एम्ब्युलन्स पावली, ताका लागून बरें एक जालें. दुसरें आमची फायर ब्रिगेडूय येयली आनी पुलिसूय टायमार पावले. आतां ह्यो जो इन्सिडंट जाला हांगासर कुशीक लोक वस्ती आसा आनी एक हांगासले जो बॉयलर ब्लास्ट जालो तो कमीत कमी 200 मिटर सुमार पयस गेला. त्याच प्रमाणे तेच्या ऑपोजीट डिरेक्शनान जी घरां आसा तेंच्या घराच्या वयल्यान थोडे पत्रेवूय गेल्लेले आसा. आतां एक बरें जालें की कोणाक थंय कितें हानिकारक अशें कितें जावंक ना. म्हटल्यार हेज्या फुडेंय आमकां हेची काळजी घेवपाची पडटली आनी टायम टू टायम म्हाका दिसता असले ज्यो फॅक्टरी जे आमकां केन्नाच कितें इन्फॉर्मेशन आसना पंचायतीक जावं नाल्यार आमकां केन्नाच हेंची ते म्हणटात की दीस इज अ नोटिफायड एरिया, त्या कारणान लागून हे पंचायतीक आमकां कांयच कितें सांगिनात. म्हटल्यार असल्यो ज्यो धाकट्यो फॅक्टरी आसात तेंचेर कोण ताका जबाबदार नाल्यार तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता, नाल्यार भितर ऑथरायज्ड पर्सन आसात कामांक काय कोणा लेबरात कडची ते सोंपोवन वयतात, हेजीवूय डिपार्टमेंटान चवकशी करपाची